पावस पडलो, माती ओली जाली आणि शेतकार कामाक लागलो. सध्या हे चित्र तुमकां गोंयभरांत सगळेच कडेन पळोवपाक मेळटलें. पणजेच्या ताळगांवांत लेगीत शेतकार नेटान कामाक लागल्यात. पळयात पावसाच्या शेतकामाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. पाऊस पडलो आणि शेतकार धादोशी जालो. हे चित्र सध्या ताळगावच्या शेतकारांच्या तोंडार फुलिल्लो हांसो सांगता. तरव्याची पेणी, झपाझप तरवो लायतल्यांचे हात आणि शेतांनी चलपी ट्रॅक्टर हे सूख देणे चित्र तुमकां पणजे सारक्या स्मार्ट सिटींतल्या ताळगांवांत पळोवपाक मेळटा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत शेतां रोवपा खातीर पोषक वातावरण तयार जाल्ल्यान शेतकारांनी शेताच्या कामांक सुरवात केल्या. पावसाक कळाव जाल्लो खरो, मात आतां पावस पडिल्ल्यान आमकां शेतां रोवपाक नेट आयला अशी माहिती ताळगावच्या शेतकारांनी दिल्या. ल्हानपणीसान मोर दॅन 45 इयर्स जाली. ओके, कसले कसले पीक रोयता? पीक रोयता दोन भाशेचीच रोयता हांव. कित्याक पयलीं रोयताली म्हाका फुडें आसा केंदाव म्हणून. ओके. आनी ताज्या फाटल्यान मागीर आयरीट म्हण येयली. आयरीटाच्या फाटल्यान मागीर बी गव्हर्मेंटान दुसरें बी दिलें आमचें जया. आनी जया आनी ज्योती दोन भाशेन आसता. व्हायट ज्योती आसता आनी रेड ज्योती आसता. हें तुका दिश्टी पडटा तें ज्योतीचें. हय, हो ज्योती तो तुका मातसो मजबूत कहो आनी जया तुका गोट. हे रेड आसता कलरान भितर तांदूळाचो आनी ताजो व्हायट आसता जयाचो. ती तुका जया पिकूय चड दिता, पूण जेवपाक मातशें दुसरे भाशेन पळय तें ज्योती ते रेड आसता पळय तें. कित्याक लोक देखून केन्ना विचारीत जातात कोणें तांबडे तांदूळ काय म्हणटा, पूण तें नांव नोको आसता कोल्हे. म्हणजे उकडे म्हणटा ते. उकडेच ते सगळे. ओके. बॉयल करचें पडटा. बॉयल्ड रायस ते. हय हय. ह्या पयल्या हिंगासर बासमती देखून काडला खूब. जया आनी ज्योतीचे शेत हांव रोयता. शेताक पिकावळ बरी येता, मात मिलींग करपाचें मशीन गोंयांत नाशिल्ल्यान कर्नाटकांत भात मिलिंगे खातीर व्हरचें पडटा. हे शिवाय गोरवां तोरवो खावपाक येता अशी माहिती सिझलान दिल्या. ते पीक बरें येता. भयंकर पीक जालें, पूण आमकां मिलींग ना जालें हिंगा तेका लागून वाट लागली. हिंगा मिलींग ना गोंयांत न्हू. हय. म्हाका कर्नाटकान वचचें पडलें. ओके. कर्नाटकान व्हरोन तें प्रोसिजर मातसो नोको जालो तो. हय. तेका लागून मातशें पूण सध्या तरी तुमी दोनूच पिकां हे करता. दोनूच. ओके. हय. आनी कसली कसली म्हणजे हे भाजयो बीन रोयता तुमी? भाजी तुका पावस काबार जातकूच हय, मागीर हय. प्लांटी वेजिटेबल्स सामके. पावस उसरा पडिल्ल्यान पिकावळीचेर परिणामूय जातलो, नुकसाणूय जातलें. मात शेतां आमची जाणट्यांची देण, ती रोवपाची खोस वेगळीच आसता अशें सेजल शेतकार म्हणटा. गोंय सैमान नटला, शेतां भाटांनी सजला. ही गिरेस्तकाय कोणी राखून दवरल्या जाणा? शेतकारांनी. ह्या पावसान धान्य रोवपी शेतकार जरी दिसपाक चकचकीत नासलो तरी तांचे हात पुरावो आसता तेंच्या कश्टांचे. मातयेन गळिल्लो तांचो घाम पुरावो आसता तेंच्या निस्वार्थीपणान शेतां रोवन धान्याची पिकावळ हाडपाच्या तेंच्या हावेसाची. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.